नाव कितें तुमचें? हांव राजू राठोड. कितें जालां हांगासर? हांगार आतां कितलींच वर्सां जालीं आनी हो रोड आमचो आसलोलो तो रोड एकदांच केला इतल्या तेंपाक. पयलीं एकदांच केल्लोलो. आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी सांगता सगळ्यांक सांगलें कोण आमदार येता तेका सांगता, झेडपीचो येयलो तेका सांगलें, ते कितें कोणूच कानार घेयनात. येतात करया करया म्हणटात आनी वयतात. आनी आमच्यो गाडयो आतां कितलेच तेंप जाल्यो थंयसर कितल्योच पडल्यो गाडयो, तरी कोणूच कानार घेयना. सामान वचून कितें हाडटले जाल्यार कितें सामान हाडटले पासून ते जायना. कितले वर्सां पासून रस्तो असो? आतां कितलीं वर्सां जालीं? 12च्या वर. हय 12च्या वयर गेलो. 15 तरी वर्सां जालीं आतां रोड केल्यार. पंचायतीन कितें आश्वासन दिलं? करता म्हणटा पूण अजून पासून कांय ना, कोणूच येयना. आतां कितें पावसान कितें सगळे कडेन हेंच्या घरांनी बी उदक येता, सगळ्या घरांनी उदक येता. सगळे रस्त्याने आमच्या घरान गेले उदीक वसऱ्यार माझ्या व्हाणो आसलेले व्हांवन गेले. मिनिस्टर येयल्लो मी मतांक तेन्ना ताका आमी सांगलेलें आनी दाखयलें सुद्दां. करता मला अजून पासून पत्तो ना. हे पंचायत सांगता 5 सालां येयल्यात पयशे येयल्यात सगळे येयला सांगता पूण करूंकूच तयार ना. 15 वर्सां म्हणून 15 वर्सां जालीं करपाकूच तयार ना ते. केन्ना करतले आमकां खबर ना. मोडान गेलो. आमचो वाडो आनी हांगासर पावसान खुबशे शाळेंत आमच्या पावसान उदक भरता आनी भितर आमच्या घरा कडेन सगळें उदीक भरता आनी आमकां मातशी सगळी अडचण जाता. आनी आमी ते पर्यंत घरांत रावतात. मागीर पावस उदक कमी जालें मागीर आमी भायर सरून खंय भोंवपाचें बीन आसा वयता. आतां मातशें गिमान आतां सद्या रस्तो आमचो सारको ना. येता गाडयो येतात वयतात म्हणून सगळी खळयो पडल्यात. मातश्यो सगळो अठ्ठावक जाला सगळो आनी सगळे कडेन सारको रस्तो ना. खळयो पडल्यात आनी वणके पडल्यात अशें जालां. मातशें तुमी सगळें सारकें करून पळयात मातशें येवन आनी तो रस्तो मातसो सारको करपाचो बी हांव विनंती मागता. व्हडल्या पावसाक तर सगळं माझ्या घरान उदीक भरता. आता कोणाच्याच ना, सगळ्यांनी घरां आपली आपली उच केली आणि माझ्या घरान आता सगळं पाणी भरता. फुडल्यान भरता तर फाटल्यान भायर सरता. सांगल्या कोणीच गजाल करून माझी.